वास्को शारान आशिल्ल्या एमपीटीन व्हडा प्रमाणात कोळशाची हाताळणी चालू आसता। ताची पावडर एमपीटीच्या सरभोंवतणी रावपी लोकांच्या घरांनी पावता, येरादारी करपी लोकांच्या पोटान वता। एमपीटीन कोळसो हाताळपाचो बंद करपाची मागणी लोकांनी केल्ली, मात सरकार आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वगीच आसता म्हूण तिडकल्ल्या वास्कोच्या लोकांनी मोर्चा काडलो। एमपीटीच्या विरोधान लोकांनी काडिल्ल्या मोर्चात समाज वावुरपी आनी काँग्रेसीन वांटो घेतिल्लो। लोक मोर्चा काडटले म्हूण कायदेशीर परवानगी घेतिल्ली, मात रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन गोंय शिपयार्डाच्या कार्यक्रमांक येवपाची आशिल्ल्यान परवानगी रद्द केली। तरी देखून लोकांनी मोर्चा काडून निशेध केलोच। आमचो कोळशाचें प्रदूषण जाता ताका विरोध, एमपीटीक न्ही। काँग्रेस पार्टी ही लोकां बरोबर रावतली। लोकांचे जे जे प्रश्न आसात त्या प्रश्न आमी सपोर्ट करतले, लोकांचे कोजा बरोबर रावतले। सो हांगा वास्कोकार ह्या कोलाच्या पॉल्युशना खातीर त्रस्त आसा, कितले तेंप जाले ते प्रोटेस्ट करीत आसात। सो आमच्या पार्टीनी ठरयलें की आमी ह्या कॉजाक सपोर्ट करतले। पयलीं आमी एमपीटीच्या चेअरमॅनाक मेळपाक गेल्ले पूण तो नाशिल्लो आनी तेजे सॅटिस्फॅक्टरी आन्सरूय दिवपाक शकलो ना। सो त्या खातीर आयज जे वास्कोकारांनी जो कॉल दिल्लो आसा मार्चाचो, त्या कॉलाक आमी आयज हांगा येवन आमी तांकां तेंको दिल्लो आसा। कारण पॉल्युशन बोर्ड जेन्ना सांगता की हांगसर एअर पॉल्युशन खूब लेवलाचेर पावल्लें आसा, त्या खातीर ह्या कॉजाक आमी सपोर्ट दिवपाक आयज हांगा आयिल्लो आसा। तुमी एमपीटी कितें बिझनेस करता तांकां आमचो ओपोज ना, पूण ते करता आसतना वास्कोचे जे नागरीक आसा, लोक आसात, तांकां त्रास जावपाक ना। तांची हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। वी आर नॉट अगेन्स्ट एमपीटी डुईंग बिझनेस हियर, बट वी आर अगेन्स्ट एनी हेल्थ हॅझर्ड दॅट इज कॉजिंग ड्यू टू द बॅड हँडलिंग ऑफ ऑर बॅड मटेरियल्स। अँड गोवा पॉल्युशन बोर्ड हॅज ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर द क्लोजर। रक्षा मंत्री येतलो हे निमित्त सांगून मोर्चा काडपा खातीर दिल्ली परवानगी न्हयकारली। रक्षा मंत्री सीतारामनाचो आनी लोकांनी काडिल्ल्या मोर्चाचो कसलोच संबंद ना। खरें म्हळ्यार वास्कोन आशिल्ल्या भाजपाचे 4 आमदार भिलेत म्हूण परवानगी न्हयकारपा खातीर निमित्त तयार केला, अशें प्रतिमा कुतिनोन सांगलें। आमकां पीसफूल रॅली काडपा आशिल्ली, आमकां कितें दंगो आनी बोवाळ करपा नाशिल्लो, बट हांगा आमकां परमिशन ग्रांट करूं ना आनी एक्सक्यूज दिला की डिफेन्स मिनिस्टर बाय निर्मला जी आयिल्ली आसा शिपयार्डांत इनॉग्रेशन कितें तरी करपाक, ते निमतान तेणी आमकां परमिशन दिवना म्हणून। दीस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, बिकॉज शिपयार्ड आसा खंय आनी आमी पीसफूल रॅली काडटा खंय साकून खंय। आमी दामोदराच्या देवळा साकून म्युन्सिपालिटी कडेन काडपाक आयज सुमार 500-700 लोक रस्त्यार देवला, मुर्मुगांवचो लोक, ह्या वाठारांतलो लोक, कित्याक सांगपाक मिलिंद बाबाक, सांगपाक बीजेपी सरकाराक की आमच्या नोजू हे कोल घेवपाक। हो कोल पॉल्युशन इतलो जाला की आमच्या कुजनात, आमच्या घरांत, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या जाणटेल्यांक, आमच्या बायलांक हे तांच्या हेल्थाक हेजर्ड जावपाक लागला। आनी हे हांगा हे सगळे पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाल्ले आसा। हे पॉलिटिकली मोटिवेटेड करून आमकां आयज डिनाय केले परमिशन। कोळशाच्या प्रदूषणान लोकांक खूब त्रास जाता, सरकारान हाचेर बंदी घालची अशी मागणी कॅप्टन विरियातो उलयलो। सबंद वास्कोकारांक प्रदूषणाचो त्रास जाता, मात येरादारी करपी ट्रान्सपोर्टरांक जायना आनी तांकां जावचोय ना, कारण तांकां आमचें कितेंच पडिल्लें ना, असो राग थळावो लोक उक्तायता। हे सगळे जाण जे लोक येयला कोळसो नाका कोळसो नाका कोळसो नाका म्हणून सांगता, ते सगळे लोक पिशे सोड्यार। आतां हे जे कोण कामाक आहा, हे कोणाचो जो बिझनस आहा तांकां पोल्युशन जायना, एमपीटीच्या लोकांक पोल्युशन जायना, कित्याक तेंचो बिझनस आहा थंय। आमच्या मुरगांवचे एमएलए मिलिंद सगूण नायक, ताका पोल्युशन जायना, तेजो बिझनस आहा, तेजे ट्रान्सपोर्टेशन चालू आहा, तेजे स्टिवड्युरिंग चालू आहा, तेजे बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्ट चालू आहा, ताका पोल्युशन जायना। काल प्रेस घेतला कोणी ट्रान्सपोर्ट वाल्यांनी, आनी ट्रान्सपोर्ट वाले कितें सांगता, ट्रक वाले की तांकां पोल्युशन जायना। अरे तुम्ही ट्रान्सपोर्ट वाले सोड्यार रावता, तुम्ही मोर्मुगांव रावता, तुम्ही रावता खंय, तुमकां थंय पोल्युशन कसो जातलो? जे कोणाचे बिझनस चलता एअरपोर्टार तांकां पोल्युशन जायना, अख्ख्या सोड्यार पोल्युशन जाता, अख्ख्या मोर्मुगांवान पोल्युशन जाता, खंयचे हे जे कोण बिझनस आहा तांकांच पोल्युशन जायना। लंग्सांक अफेक्ट जाल्या, धाकट्या भुरग्यांक it is affecting the nervous system. There have been scientific studies carried out which shows the ill effects of coal pollution. And amka mitigated measures naka ki ami control kolthale, we will control the pollution by covering trucks. No, sorry. The mandate is against coal. Wo pay coal atta wo goyank kais faydo na. This is only for those industries which are there
north of Karnataka, south of Maharashtra, there are companies which are coal-based, whether steel plants or power-based plant, and it is only helping the corporate people like Adani, Jindal and all those people. आमकां लोकांक कांयच फायदो ना. Even the ladies who are in family state, it is affecting them. So our mandate is against coal. Please stop this coal. आमकां दिल्ली परवानगी न्हयकारून प्रशासनान आमचेर अन्याय केला अशें दिसलें की गोंयान अजूनय पुर्तुगेजांचेंच राज्य आसा अशें संकल्प आमोणकारान सांगले. तशेंच वास्कोच्या लोकांक प्रदुशणाचो त्रास जाता हे मंत्री मिलिंद नायक वग्गी आसा. तांणी आपलें मत कितें तें जाहीर करचें अशी मागणी आमोणकारान केल्या. आयज ज्या प्रमाणे ह्या गव्हर्मेंटान जो तेंचो आख्खी गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करून आयज जो प्रेशरायज केलो आमकां ही रॅली खंय तरी ही सायलेंट मार्च जी आमी काडपाची आसली ती स्टॉप करपाक लागून खुबसो प्रयत्न केलो. आयज काल रातोरात तेंच्यांनी आमचे परमिशन आसलेले ते आमचे तेंच्यांनी रिवोक केले आनी आमचे परमिशन कॅन्सल केले आनी आयज सकाळी जेन्ना आमी रॅली स्टार्ट करपाची आसलेली 10:30 तेन्ना हाडून म्हाका ती ऑर्डर दिला की आमी कॅन्सल केला म्हणून. बट आयज खंय तरी आमचे सगळे मुरगांवचे सिटीजन एकठांय येयलेले आसा आनी त्या कसल्याच प्रेशराचेर ना भावता आयज सगळे जाण हजरांनी आयज भायर सरलेले आसा आनी हे जे सायलेंट मार्च आसलेलो आयज एक बरो सक्सेस करून दाखयलेलो आसा. आनी हे आमदार जे आसा मुरगांवचो, वास्कोचो, कोर्तालिमाचो आनी दाबोलीचो हेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरून हेजेर आवाज करपाचो. जो स्थानीक आमदार आसा मिलिंद नायक तो अजून पर्यंत ओग्गी रावलेलो आसा कित्याक तो फक्त आपलो तो बिझनसाचेर ताका पडलेले आसा, ताका लोकांचें पडलेलें ना. ताणें ह्या कोलाचेर क्लियर कट फुडें येवपाचो अशें हांव ताका चॅलेंज करतां. पुरो जालें तें जालें. आयज पूण ह्या लोकांचे मागणे, लोकांचे भावना, लोकांचे हे आयज रस्त्यार चलोन येयला ते पूण इल्लें तकलेन घ्या आनी कोल पोल्युशन जाता तें बंद करा.